कोलवेच्या लक्ष्मीपूजेक काल 100 वर्सां पुराय जाली। या शताब्दी उत्सवा निमतान देवळात लक्ष्मीनारायण हवन, ज्येष्ठ लक्ष्मी हवन आणि हेर धार्मिक विधी जाले। उपरांत ढोल आणि ताशांच्या गजरात देवीची पालखेंतल्यान मिरवणूक काढली। गोपीनाथ पै पाणंदीकराच्या घरान हो उत्सव सुरू जालो। उपरांत हो उत्सव सार्वजनिक करपाच्या हेतान देवूळ बांधले आणि आता फाटली 15 वर्सां हो उत्सव देवळान मनयतात अशें दिगंबर पाणंदीकरान सांगले। राजा गोपीनाथ पै पाणंदीकर हाका दिल्ली ताणें लक्ष्मीपूजन प्रॉमिस केलें। लक्ष्मीपूजन प्रॉमिस करतकीर मागीर थोड्या वर्सांनी गांवचे लोक म्हणपाक लागले की हिंदू कम्युनिटी आमी घराघरांनी ते प्रॉमिस केले। ते प्रमाणे घराघरांनी कोणागेर एक वर्सांनी ते एक वर्सांनी 3 जाणांनी ते म्हाका सारकें म्हणून 3 जाणांनी कितें करतले तें म्हाका लक्षांत ना। ते 3 जाणांनी लक्ष्मीपूजन जावपाक लागलें। कळ्ळें? 3 जाणांनी तें लक्ष्मीपूजन जावपाक लागलें। तें लक्ष्मीपूजन मागीर हळू 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 कोणें म्हणलें की सार्वजनीक केलें। सार्वजनीक करपा जाय म्हणून सार्वजनीक केलें। सार्वजनीक केलें पंढरी पाणीकर म्हणून तांगेलें घर आशिल्लें, त्या घरांत तें सार्वजनीक लक्ष्मीपूजन जातालें। तें लक्ष्मी तांगेलें म्हळ्यार एक तरी तांगेलें घरचें हें लागून ताणें मागीर तें आमी कुसोर पाणीकार म्हणून निलखंड पै पाणीकार म्हणून दिनकर चलो ताणें तें आपल्या घरांत करचें अशें ठरयलें। थंय जातकीर मागीर 1 वर्स ताका कितें अडचण आयली म्हणून तागे आवय भयण आशिल्ली म्हणून ताणें तें महेश हाडून गेलें। थंय साकून मागीर परत ताणें दुसरे वर्स तागे आवय भायर गेली मागीर तागेलें घर थंय साकून मागीर देवूळ जावपाक कारण म्हणजे लक्ष्मी पुजना लागूनच मेन हेतू देवूळ बांदपाचो। मागीर सार्वजनीक अशें ठरलें की आमी एक देवूळ बांदलें। देवूळ बांदल्या म्हणटकीर सगळ्यांनी कळयलें हें केलें। घर बापायन म्हणलें आपूण आपल्यालो आमचो जागो आसता भायले वाट्यार जो पळय पडटा तो आपूण देवळाक दिलो। ते देवळाक दितकीर मागीर हांगा देवळाची एक कमिटी दिली तयार केली। ते कमिटी जावन ताची ट्रस्ट तयार केलो। ट्रस्ट तयार करून हांगा देवूळ बांदलें। देवूळ बांदतकीर 2006 हाजी मुर्ती प्रतिश्ठापना जाली। मुर्ती प्रतिश्ठापना जातकीर मुर्ती जवळ जवळ मे रोखडीच त्याच वर्सा म्हणजे 2006च हें लक्ष्मीपूजन पयलें हांगा काणगेटी सकयल म्हणजे निलखंड दिनकर पाणंदीकर पळय आसा दिनकर पाणंदीकर हाजे सकयल हांगा केलें। आमचे पालखी महालक्ष्मीचे उत्सव सुरू जावन 100 वर्स जाला। या निमित्ताने शताब्दी उत्सव, लक्ष्मीनारायण हवन आणि आज ज्येष्ठ लक्ष्मी हवन आणि देवी पूर्वा प्रदक्षिणाचं ग्रामप्रदक्षिणा। गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत।